आयज पत्रकार घेवचे मागचें कारण म्हटल्यार गेल्या 4 दिसां पयलीं एका वर्तमानपत्रांत की पिसुल्ले हांगा कोरोनाचो रुग्ण सापडलो अशी जी बातमी आयली त्या संदर्भात उलोवपाचें म्हणजे की पिसुल्ले हांगा जर कोरोनाचो रुग्ण सापडलो अशी वर्तमानपत्रांत बातमी आयली त्याचेर स्पश्टीकरण सरकारान दिवंक ना आनी त्या बद्दल सरकारान कितेंच उलोवंक ना। म्हाका दिसता की जर आमकां आमचेर इतके हलगर्जीपणा सरकार करता जाल्यार आमच्या जिवाचे आमकां खरें म्हटल्यार आमकां काळजी आहा। आमच्या प्रत्येक जो आमचो गोंयचो नागरीक आसा ताका आपल्या जिवाची काळजी आसा। पिसुल्ल्या सारक्या गांवांत कोरोनाचो रुग्ण मेळ्ळो अशें जेन्ना सगळे कडेन गजाल कळटा तेन्ना सत्तरीन सद्या भयभीत वातावरण जाल्लेलें आसा। अशेंय म्हणटा की तो रुग्ण आसा तो वाळपय सारक्या शहरान सुद्दां भोंवून गेला खंय म्हणून अशें दिसता की वाळपय वाळपयच्या शहरांतल्या लोकांनी सुद्दां सतर्क रावपाची गरज आसा। कारण सरकाराक आमच्या जनतेचें पडलेलें ना। सरकारान जर ते पिसुल्ले हांगा मेळोंक ना कोरोनाचो रुग्ण तर तेजें स्पश्टीकरण सरकारान दिवपाक जाय आसलें, आरोग्य खात्यान दिवपाक जाय आसलें। अशें बी कळटा की तो जो रुग्ण आसलो ताका क्वॉरंटायन करून GMCन दवरलेलो आसा अशी जे काही लोक सांगता आनी तेचेर स्पश्टीकरण अशें सरकार कितेंच दिना आनी सरकार कितेंच सांगना। म्हाजेर एक अशें म्हणपाचें आसा की आरोग्य खातें इतकें हलगर्जीपणा कित्याक दाखयता म्हणून। आयज पर्यंत आमी पळयलें की जेन्ना गोवा राज्याक ग्रीन झोन म्हणून जेन्ना डिक्लेअर जालें सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान तेच्या उपरांत 38 दिसांनी म्हणजे तेच्या उपरांत 38 दिसांनी आमचे काही जे भायले लोक आयले तांकां कोरोना म्हणून रुग्ण मेळ्ळे। तेच्या उपरांत आमी पळयता की कितलेशे जे लोक मेले। आमचो जो एक्स MLA जितेंद्र देशप्रभू असे MLA मेले त्यांच्या न्युमोनिया हेतून मेले म्हणून आरोग्य खात्यान डिक्लेअर केले। पण खरें कारण कितें आसा हे अजून पर्यंत कोणाकच आमच्या गोंयांतल्या जनतेक कळलेलें ना। म्हाका दिसता की जर हे ग्रीन झोन म्हणून जर डिक्लेअर केला हो फक्त मायनिंग सारको बिझनेस चलोवपा खातीर केलो असो म्हाजो स्पश्ट आरोप